येवकार हा समृता कणगावकर, सुरेखपळ्याचे हेडलाइन्स। वर्सान वरस बुट्टा पारोडेचो रस्तो हो प्रश्न तडीक लावपाक केल्लो रस्तो रूंद, पूण ह्या नियोजन शून्य कामाक लागून आदल्या परस ओंदू बेगीन रस्तो बुडिल्ल्यान पारोडेच्या लोकांनी उक्तायल्या तिडक। नावेली जंक्शनाचेर उदक साटिल्ल्यान लागसरच्या इमारती आनी दुकानांनी रिगला उदक। भर पावसात पीडब्ल्यूडीची कामां जाल्ल्यान लोक जाल्यात फुर्योज। म्हापशेच्या चडशा वाठारांनी लोकांक जाला उदकाचो उणाव। नळाक मातयेचें उदक आयिल्ल्यान लोकांक सोंसचे पडटा बरेच त्रास। असले उदक लोकांनी पिवपाचे? म्हापशेच्या काँग्रेस गटाचो सरकाराक प्रस्न। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। पारोडेच्या रस्त्याचो प्रस्न तडीक लावपाक साबार फावटी सरकारान खटपटी केल्यो, तरी अजून मेरेन हो रस्तो जाग्यार पडूंक ना। ते भायर पारोडेच्या शॉर्टकट रस्त्यार व्हडलो फोंडकूल पडिल्ल्यान लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा। आमदार येवन फकत पळोवणी करता, जाल्यार पीडब्ल्यूडी इंजिनियर फकत पोकी आश्वासनां दिल्ल्यान थळावे तिडकल्यात। हो रस्तो रुंदीकरण करून फायदो कितें? थळाव्यांचो प्रस्न। पावसात पारोड्याचो रस्तो वर्सान वर्स बुडिल्ल्यान पारोडेच्या लोकांनी कितलेशेच फावटी प्रस्न तडीक लावपाक सरकाराक धारीर धरले। आंदोलनां करपाची शिटकावणी दिली। काय संबंधित यंत्रणा तात्पुरती ॲक्टिव्ह जाताली, उपरांत खंयचे कडेन काय ना। अंदू हो प्रस्न कायमचो तडीक लावपा खातीर रस्त्याच्या उंचायेचे काम लेगीत केले, पूण हे नियोजन शून्य कामाक लागून वाठारांत हुंवारा वरवीं परिस्थिती निर्माण जाला। आदी तरी चड पावस पडिल्ल्यान बुडटाले, पूण आतां पयल्याच पावसान ही परिस्थिती जाल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायला। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, पारोडा मोठ्या फ्लोट जाता तें न्यू न्हू। आमगे भुरगेपणासून आमी इस्कुला वयताले आनी एवरी इयर तें बुडवतालें पावस जाल्यार। आनी एक आतां एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हळ्यार कितें आसा पळय, हो एक हिंगा हो म्हादेव टेंपल हो रोड आनी हो सदां थिंग हुंवार बोल्यार लोक एनीसून येताले, होटल कोरिया मुळोस आनी देसाईवाड म्हणटा हे तिनी गांव सुमार 2000 लोक आसा थिंगा। आनी तो युनिबाग इस्कुला आपल्या खंय कामाक हे रस्त्यान वयताले। हे रस्ता फोंड पडले, थिंग कालवट मोळो आसा हे थिंगा, आनी आख्खो रस्तो थिंग भितर गेलो आसा। आमी ग्रामसभा 2 फावटी पंचायतीन सांगिल्लें हो रिपेर कर आनी तेंगे हे लोकांक वच दे कालवट सारको रे। 2 वर्सांनी कोण एक्शन घेयना। काल आमदार येयलो, हुंवार बोल थिंगा येयलो, चोयलो गेलो, सगळे ऑफिसरांक घेवन तो निर्मूल जायना। तें काम जावपा जाय, तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवपा जाय ना। त्या पंचांनी त्या सरपंचांनी आमदाराक सांगोंक जाय। ग्रामसभा 2 गेले, हेजे एक्शन जायना म्हळ्यार कितें सांगपाचें आतां? कालवट मोडलो 2 वर्स जालीं थिंगा, लोकांक वचोंक मेळना। तें रिपेर करूंक जाय, तें कोण करपाचें? MLA काम न्हू तें, हें सांगूंक जाय न्हू आमदाराक। आतां आमदाराक खबर आसा ना म्हूण तें म्हाका खबर ना, पूण आमदारान तें करपा जाय तेजें घेवन। ऑलरेडी तेणी ती म्हणटा आमदाराक दिलां ग्रामसभा हिसाब, आमी धाडे म्हणटा तें सगळें, कांय जायना। कित्याक जायना? तो MLA सांगता आपूण म्हणटा सगळें हितू कोरोना काम केलां, पूण हांव कितें केलां? आतां CM कडेन हांवें उलयतलो, हांवें लेटर केलां आनी जाता तितूंतल्यान बेगीन हिंगा सगळें हें काम करचें म्हण CMान ओके म्हणलां। काल तेका PA फोन केल्लो तें करून, थंय आमगे काम जातलें आनी हांव जाल्यार प्रूफ मागता तेका। लोकांक आमगे लोक ह्या लोकांक त्रासा पडो नाका। हुंवार मोडटा हो न्यू न्हू, वर्सां जाता, पूण तेजे अल्टरनेटीव आसतो ना, कित्याक जालां तें म्हाका खबर नासलेलें। इंजिनियरां 4 ना 5 दाण दाखयले, आज करया तें करया, पर करया तें करया। आमकां बुध शिकोवपाक आमकां वेळ नाका। आमकां जुळायतले आमच्यान केन्ना निवळपा जाता इंजिनियरां। सगळीं वाट लायता हे PWD आनी हाजी इंजिनियर, तांकां पडून वचना। तांकां वयल्यान प्रेशर येतकीर ते ना बोकां शेपडीक आमी धांव मारतात। तांकां तें तर बरें आशिल्लें, वो आमकां हुंवारां रडचें पडनाशिल्लें। रोड वायडनींग केला, रोड वायडनींग करून आनी बेगीन बुडली पाटे। कित्याक ताका वाटी दवरना उदक वचपाक। मेन म्हळ्यार उदक जेन्ना एक सायडीक वयर काडलें, दोनी सायडीक सकयल जाता थंय पयलीं बुडलें। जेन्ना आमगे बाजार म्हणटा पाटी केन्ना बुडपाक वचनाशिल्लो, मुसा म्हण तें बुडनाशिल्लें, लोकांक वचपाक मेळटालें। मोदी वयर काडिल्ले कारणान दोनी सायडीक हें जालें आनी उदका हें लोट जाला आनी उदक बंद, लोकांक वचपाक वाट बंद जाली। आनी मागीर येवन पळोवन कोणा हाका हाडटा, ताका हाडटा, हें हाडटा, तें हाडटा, कांय फायदो ना। हांव आतां सांगता, आतां पुला उदक सुकूंक लागिल्ल्या पुलाची झाड लागल्या ती काडा म्हूण, ती काडपाक खबर ना। ती ब्लॉक जावन उदक ब्लॉक जावन आनी ओवरफ्लो जालें। तुमी लोकांक हे गव्हर्मेंटी जावं कोणी जावं हे पळयतात कितें कॅज्युअलिटी जाता काय म्हूण, मागीर एक्शन घेतात। हो रोड तर चालू केल्लो जाल्यार आमगे पॉयंट नाताल बाबान सांगलें तशें की मुळस, कोरियाद आनी देसाईवाड्या लोकांक आनी थोडे जाण सगळ्यांक ह्या रोडान
अग्रामटार भायर सरपाक मेळटालें हें सांगल्यार 2 वर्सां केलें ना तुका रमेश बाब हें सांगता हें मोडलां तें आनी मोडटलें आनी दुसरें आनी एक रिक्वेस्ट करता हें पायपलायनींग जें लोखणां ताणें कितें केलां तें ताजेर मातशें विचार करचो ना तेंय मोडून पायप एक दीस मोडून सकयल पडटलें आनी लोकांक उदकां रडयताय तेन्ना हाजेर पयलीं एक्शन घेवचें आनी मुगे आमदाराक एक रिक्वेस्ट आहा ताणें पंचायतीक येवन लोकांक विचारचें कितें जालां कितें ना तें तुगे कोण आहा ते तुका सांगता म्हणटा थोड्यो खबऱ्यो गांवच्या लोकांक घेवनूच डेव्हलपमेंट म्हणटा गांवच्या लोकांक घेवनूच डेव्हलपमेंट जाता तुका जाय तसो डेव्हलपमेंट म्हणटा जायना आमकां सांगतात अमकी कोटीचें तमकी कोटीचें काम केलें म्हण पयर ग्रामसभेक हांव नाशिल्लो पंच जावन हांव म्हाका तिका काम जालें म्हूण गेलो ग्रामसभेक सरळ सांगतात आमगे पंचायत आमगे डेव्हलपमेंट झिरो आनी खंय केलो आमदारान कितली कोटी काम खंय केलें कालची साक आवाज जालो पूण पाड्ड्यान जें बुडटा तें फर्स्ट डे बुडलो ना जेन्ना आमी जल्मा आयिल्ला जे पयलीं सावन पाड्ड्यां बुडटा हें सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना MLA आसा सगळे तांकां खबर आसा पूण जे कालचे साक जें बुडलां तें कित्याक लागून बुडलां लोकांक बुडलां तें बुडलो ना तें बुडयलां तें कित्याक लागून बुडलां लोकांक जेन्ना आमचो थिंगा रस्तो वायडींग केला हायट दिल्या तो मिडल दिला जरी तर ताजगोंडो आनी पर्वत धरून तरी तें फर्स्ट काम स्टार्ट केल्लें जाल्यार हे मुळसांतले आनी कोरयेचे लोकांक डायवर्ट जावपाक मेळटालें आनी जें काम आहलें आमच्या सरपंचा कडेन पारोडा सरपंच तेणें आमकां सगळे लोकल पंचांक घेवन उलोवप करून कितें करून आमी काम स्टार्ट करुया तें आमकां सांगपाक जाय आहलें आमकां डिस्कस तेणें कांय केलें ना तें आपलें आपूण एकटें रावन MLA को कितें उलयता तें आमकां खबर आसना नाजाल्यार हो आयज आमकां कालचो दिसो आमकां चोवपाक हे भाशेन मेळना आहलो आज हिंगा 200 सुमारे कोरयात मळस आनी हे गांवांत घर आसा आज 2000 सुमार लोक आसा हो सगळो लोक हे रस्त्याचे डायवर्ट जाता आज इस्कॉलां वचपाचें कॉलेजी वचपाचीं कामां वचपाचीं हेल्था प्रॉब्लेम आसा हो लोक सगळो हे रस्त्यान डायवर्ट जाता आहलो कालची दिसा येवन तरी MLAन पळयलें हो खरें तुगे रस्तो हूंय पिड्यार जाला कितें जाला आनी तेणें म्हाका इन्शुरन्स दिवपाक जाय आसलें आपूण तुका हे 2 दिसां मदें कंप्लीट करून दिता म्हणून ना तेणें म्हाका कांयच सांगोना म्हाका कालची दिसा सांजचो मुगे घराको लोक येयलो आनी म्हणपाक लागलो बाबा आमी हालें बी उदक भरलें जाल्यार आमी कितें करून हे सायडी वयतलीं दुसरे पावस गेलो गेल्ल्या पावसाक पसरले ते आतां आजुनी त्या रस्त्याचें कांय करून हें केलें ना तेका आमी आमगे एक्स MLA आमगे राफास नायर ताणें आमगे त्या सायडीचो एक रस्तो आमकां करून आमी तेणें हें केलें पायपलायन वयल्या रस्तो पूण हो रस्तो आतां दुसरे वर्स चालू आसा पूण आमगे रस्तो हो जायना तो मातसो बेगीन जावचो आमी गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट हो बुडले जाल्यार हे सायडीच्यान येवपाक मेळटा तुमकां बुडल्यार अशें येवपाक मेळटा हो सामको गरजेचो फाटीं तर बुडले न्ही जाल्यार ह्या सायडीच्यान आमकां येवपाक मेळटा ह्या गांवांतले लोक सगळे पाड्डे लोकांक मुळसांत लोकांक करियारी लोकांक गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत समृता खणगांवकार आनी अरुण नायक नावेली जंक्शनाचेर उदक साठिल्ल्यान लागसारच्या इमारती आनी दुकानां निरिकला PWDन आडकून उरिल्ल्या उदकाचो निचारो करपाक सुरवात केल्या हे काम पावसा पयलीं पुराय करपाक जाय आशिल्ले पूण संबंधित अधिकारी हे काम गंभीरतायेन घेनाशे दिसता प्रॉपर प्लॅनिंग नासतना ही कामां जातात व्हय हाजेर लक्ष कोण घालतलो ही परिस्थिती जैसे थेच आशिल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायली पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट आज आमी आसात ते नावेलीचे बेल्या जंक्शन आनीक ह्या जंक्शनाचेर आसात आनीक आमच्या फाटल्यान जी बिल्डींग दिसता ही बिल्डींग एवरी पावसा बुडत उरता त्या शॉप बंद उरतात कोणाक भितर वचो मेळना हें काम जें आसा हें PWDन पावसा पयलीं करपाक जाय आसता हें जें काम आसा हें काम पावस पयलीं करपाक जाय आसलें ताकी ह्यो ड्रेनेज्यो निवळ करपाक जाय आसले उदकाची वाट करून दिवपाक जाय आसलें पूण हें काम खंय तरी लास्ट जाता सगळी बुडोवन जातरी जाता आनी हेजे खातीर सगळे लोकांक त्रास जाता हांगा भितर सरो मेळना लोकांक घरांनी उदक वयता शॉपांनी उदक वयता बिल्डिंगे वयर सरो मेळना आनीक हेजे खातीर लोकांनी इतली सांगून सुद्दां हांगा ऑथॉरिटी म्हणटा ती कांय करना एक्चुली ही ऑथॉरिटी खबर जाय आसपाक जाय आसता की खंय खंय प्रॉब्लेम जाता सगळे कित्याक आतांचे प्रॉब्लेम न्हू हे कितली वर्सां जाली प्रॉब्लेम जाता पूण ते सॉल्व करपाचे वाट्याचे वाडयत आसात आनी आज खंय तरी PWD येवन आज पळय ड्रेनेज मारता हें सगळें बुडोवन जातरीक आमी मागतात की PWD ऑथॉरिटी कडेन मातशें तुमी लक्ष दियात जे असले काम आसा ह्या हायवेचेर आसा हें तुमी काम करपाचें तें मातशें बेगीन करा म्हणून मागतात हेंच आमी गव्हर्मेंटाक गेले मोटूकच मनीस येताय ते आतां मनीस मेळोन गेले सगळें जालें आतां उसपून आतां ते रोड कोताय हें कोताय ड्रेनेज कोताय हें पयलीं करपा जाय मनसून पयलीं करपा जाय आतां करून कसो फायदो
बुडोवन गेले सगळे लोकांक शॉप सुद्दां ओपन करपाक मेळना ना मेळना कितें करता तो कोटको बेश्टो कितें आतां आनी लोकांक पयलें करपाचें म्हणून तो बुडबळ पयलीं बुडोवन आख्या लोकांक घरां वचपाक जाग नासलो आतां तें उदक तें सोल आनी आतां तें ड्रेनेज बांदताय हें पयलीं बांदपाक जाय तेमी हें गोवोरमेंटाक तशें लास्ट मोमेंटाक मनीस मोरो कितें जावं मागीर येताय मागोता गोवोरमेंटाक हेजे पयलें करपा जाय सगळें आनी पंचायतान एक हेजे नोट दवरपा जाय बाबा खंय उदक वता कितें वता तें तूं कांय कोणाक कांय खाली बिल्डींग बांदप हें बांदप हें पयलीं करपा जाय ड्रेनेज लोकांक तांचे कडेन प्लॅनिंग ना आतां पयर केसो काल उदक व्हाला के मन आयज पावस ना म्हूण हें जालां आतां हें मान्सून काम कोताय हें पयलीं करपा जाय तेमी तुका म्हाको जाय गोवोरमेंटाक मातशें पूण पयलीं कोरया कितें कोरया मनीस पयस फुडें मागीर कोण फायद ना हिंगा सदां उदक ड्रेनेज सदां भरता हें उदक बरें लोकांच्या घरान वयता हेवटच्यान आनी तेवटच्यान हें पयलीं गोवोरमेंटान कितें करपाक पयलीं काम करपाक जाय आहलें मे म्हयन्यान स्टार्ट करपाक जाय आहलें हें मे म्हयन्यान स्टार्ट करनाय हे पावस जातरी कमेस करताय पावस जातरी लोकां घरां उदक भरता ऑलरेडी ते पयलीं कराय न्हू ते पब्लिकांक हे पयशे थिंगा कालवाडा जंक्शनाचें सगळें उदक येवपा वचपा वाट ना थिंगा माती काडून कितें वदगुडे काम करताय वदगुडे काम करता पयशे घेता वयता पगार घेयनाय तुमी म्हणटा पगार घेयनाय लोकांक कित्याक त्रास करताय गरिबांक कित्याक त्रास करताय हे आतां सगळ्यांक उदक लोकांच्या देरान वयतलें पांय पुसताय लोकांचे हे उदकान सो ते पासत मागता हे बरे भाशेन आमगे गोवोरमेंटान हे एक्शन घेवचें आनी पावस येवचे पयलीं काम करपाक आनी काम पावस येवचे पयलीं काम करपाक जाय पावस येतरीच न्हू पावस येतरी ऑलरेडी उदक घरान भितर सरता आज शॉप सुद्दां बंद आसा न्हू ती शॉप सुद्दां बंद आसा न्हू हय सगळी शॉप पासून बंद आसा गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर घेऊया एक ल्हानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो म्हापशेच्या चडशा वाठारांनी लोकांक फाटले कितलेशेच दीस जाले उदकाचो उणाव तशेंच मातयेचें उदक आयिल्ल्यान बरेच त्रास जायत आसा दिसाक फकत 1 ते 2 वरांच नळाक उदक येता तेवूय बुरशे असले उदक लोकांनी पिवपाचे वय म्हापशेच्या काँग्रेस गटाचो प्रस्न राज्यात चडशा वाठारांनी उदकाक लागून बरेच हाल चल्ल्यात म्हापशेच्या बऱ्याच वाठारांनी लोकांक उदक सारखे येवंक नाशिल्ल्यान धांवपळ चल्ल्या दिसाक फकत 1 ते 2 वरांक उदक येता तेवूय केन्नाय रातचे 2 ते 3 जाका लागून घरातल्या बायलांचे हाल जातात लोकांच्या प्रत्येक घरात टाकी ना सरकारान हर घर जल येवजण चालीक लायला तशेंच हर घर टाकी येवजण चालीक लावन लोकांक टाकयो बसोवन दिवच्यो आनी तांकां थाकाय दिवची म्हापशेच्या काँग्रेस गटाचे सरकाराक गाराणे वॉटर डिपार्टमेंटान येयल्ली आसा हांगा उदकाची कंप्लेन घेवन आमच्या भितर गेले सरां कडेन आमी उलयली आनी हे उदकाचे सॅम्पल घातलेले जेणे करून हे अशें उदीक आमी पिवूंक शकता की प्रत्येकाक आयज उदकाचे प्रॉब्लम जाल्ले आसा प्रत्येक वाठारांतसून कंप्लेन येयल्ली आसा एकता नगर कोर्ली म्हापसा काटेश्वर आनी हांगासर धुळे शेटयार सगळ्या वाठारांतसून कंप्लेन येयल्ली आसा की हे तांबडे उदीक आमी पिवपाचें काय कितें पूण आमी सरां कडेन अशी कंप्लेन केली ते सांगतात रस्त्याचें कितें कितें काम आसता तेन्ना मातशें मिस्टेक जाता आनी तितून कितें कनेक्शन जाता आनी उदीक एड जाता आनी बाकीच्या पायपान येता अशें म्हणून सांगता पूण आमी मागीर सराक सांगलें की फुडें अशें तुमी हें पळोवपाचें जेन्ना तें काम ओपन करतात त्या टायमार तुमी पळोवपाचें आनी बरें उदकाचें सुरळीत उदक लोकांक दिवपाचो प्रयत्न करपाचो आज आम्ही डिपार्टमेंटान येयल्ले की आमकां खुबशे म्हापशेकारांचे फोन येयले उदक टायमार पावना उदक आयले 1 वर 2 वर जाल्यार हे सगळें उदक येता आयज सांग म्हाका हे उदक लोकांनी पिवपाचें काय कितें कळ्ळें आनी टायमार उदक येना तेंच्यांनी सांगलें आमी रातचे 2 3 5 केन्नाय सोडटा म्हाका सांग ह्या पर्यंत आमची बायलां जागे रावपाचें काय कितें कित्याक सगळ्यांगेर टाकये ना कळ्ळें गोरगरिबांक टाकये ना म्हाजी रिक्वेस्ट आहा त्या डिपार्टमेंटान सगळ्यांक हर घर जल म्हणून दिला पळय तेजे हर घर टाकी दिवपाचें म्हाका सगळ्यां कडेन टाकये जे जाग्यार ना कारण तुमचे उदकाचो टायमींग काय ना बायलां बाबी जागरी रावता आनी उदका शिवाय खंयचेच कामां जायना सो हांव मागता की सरकारा कडेन बेगीनच्या बेगीन दखल घेवपाची
आता ॲडमिट केला आणि तुमच्या पत्रकारांनी हाडला की 12 थोड्या जाग्यार 12 दीस पावसाचें उदक ना, हेंच्यांनी पावसाचें उदक पिवपाचें काय कितें, आनी व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी हे उदक कशें पावता आनी बारीक लोकां कडेन उदक कशें पावना हो प्रश्न आनी तेणी सांगलें की खंय पायप फुटता आनी तेंच्यांनी सांगलें की हो पायप फुटता पळय तेका आमचो कितें कंट्रोल ना, आनी तो पायप फुटता तेन्ना तुमी तेंचेर केसी घालपाक जाय, ती प्रॉपर्टी पब्लीक प्रॉपर्टी आज पर्यंत खंयच्याच हेचेर एक FIR फायल केल्ली ना. सो तेणी सांगलां की आपूण फुडें करता आनी आमी सांगलां की एक 24/7 एक नंबर जाय, ज्या जाग्यार उदक जर खंय तरी टाकी फुटली हें जालें जाल्यार तें वेस्ट जावचें न्हू, कोणी तरी कंप्लेंट दिवचें. मजगती WRD अधिकाऱ्यान ह्या प्रकरणात लक्ष घालून उदकाचो प्रश्न बेगोबेग तडीक लायतलो अशें सांगले. पळयात. ते म्हणटा की फक्त 10-12 दीसचे पाणी ना अशें म्हणटाले पळय, आमचें कंटिन्यूस मॉनिटरींग चालू उरता. सो अशी आमकां कांय कंप्लेंट्स येवंक ना की कंटिन्युअसली 10-12 दीस पाणी ना. येस, फाटले 10 दिसान बिकॉज ऑफ हेवी रेन आमी रेशनलायझेशन केलां. पाणी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आसता, पाणी शॉर्टेज आसता, पंपिंगेचे डिफेक्ट जाल्लो आसता. सो ह्या कारणाक लागून जे कितें रेशनलायझेशन करपाक जाय प्रत्येक एरियेक आमी जे कितें कमी करपाक जाय पाणी 3 वरां 4 वरां दिसता जाल्यार आमी 15 मिनटां प्रत्येक एरियेची कमी केल्ली आसा आनी रेशनलायज करून पाणी सगळें आमी मेळोवपाक ट्राय करता. सो आतां दुसरो तेंच्यानी इशू म्हटलो की पाणी तांबडें येता, तेजे थोडे सॅम्पल काडलेले आहा सर, पाणी तांबडें येता म्हणून. पूण जस्ट आमी चॅक करता, तेका सांगलां जेन्ना पाणी सोडटलें आमी ते एरियेक परत आतां आयज दीस ते म्हणटा पाणी तांबडें येयलें, सो मे बी सांजचे किंवा फाल्यां सगळें सोडले एरिया वायज तेन्ना आमचे मनीस ते वचून आमी स्वता सॅम्पल घेतले आनी ते सॅम्पल टेस्टिंग करून पळयतले की एक्झॅक्टली खरेंच विज्युअल सॅम्पलाचेर कळटलें आमकां की पाणी तांबडें येता खरेंच काय ना ते व्हेरीफाय करूया. आनी सपोज तशी कितें टर्बिडी आसा की गदूळ पाणी येता म्हणटा जाल्यार आमी टेस्टिंग करूया. तेजेर जे कितें प्रिकॉशनरी एक्शन जी कितें आमचो कॅमी सजेस्ट करतलो ती आमी इम्प्लिमेंट करता इमिडिएटली. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खंडगांवकार आनी मुजैफ शेख. काणकोण तालुक्यांतल्या राजबाग तारीर बऱ्याच वर्सां पयलीं एक हॉटेल आयिल्लें. आता हे हॉटेलाचो विस्तार जावपाक लागला, देखून पारंपारीक सुवातेर आडखळी निर्माण जाल्यो. हाका लागून गांवचे लोक आनी हॉटेल धनिया मदीं केस्तांवदी कोफुसांव वाडपाक लागले. उपजिल्लो अधिकारी मुखार ताणें आपल्यो समस्या मांडल्यो आनी योग्य उपायाचेर भर दिलो. ह्या समस्येचेर हांगाच विराम लागतलो वय हे मात वेळच सांगतलो. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यातल्या राजबाग तारीर हांगासर सुमार 1994 ते 95 ह्या वर्साक एक व्हडलें हॉटेल आयलें आनी हे हॉटेल आयले उपरांत थंयसर ज्यो ट्रेडिशनल फुटपाथ वे आशिल्ल्यो त्यो फुटपाथ वे जे आसा कांय पारंपारीक पद्दतीचे रिच्युअल्स करपा खातीर आशिल्ल्यो आनी ताका लागून त्या हॉटेलान त्यो आसा तश्यो सोडिल्ल्यो. पूण जसो जसो काळ बदललो तसो तसो त्या हॉटेलान आपल्या वेगवेगळ्या पद्दतीचे सेक्युरिटी लागून बऱ्याचशा कडेन आपल्यो संरक्षणा खातीर वेगवेगळ्यो गजाली तयार केल्यो. पूण स्थानिक जे लोक आसा तांचे कांय रिच्युअल्स करपाचे आशिल्ले त्या रिच्युअल्साक डिस्टर्बन्स जावपाक लागले. ताका लागून गांवचे लोक आनी हे हॉटेल हांचे मदीं क्लॅशिंग सुरू जालें. अशाच पद्दतीचे एक क्लॅशिंग परत आयजूय सुरू जालें आनी त्या उपरांत त्या लोकांनी हो विशय स्थानिक नगरपालिकेच्या कांय आपल्या प्रतिनिधी कडेन विशय केलो आनी त्याच्या नंतर तांच्यांनी हो विशय डेप्युटी कलेक्टरा कडेन हाडलो आनी त्या वेळाचेर डेप्युटी कलेक्टरान दोगांच्यो बाजू मांडून घेतल्यो आनी जी ट्रेडिशनल वाट आसा हॉटेलाच्या सेक्युरिटी खातीर तांच्यांनी गेट घातल्यार कोता येता, पूण ते गेटीची चावी जो कोण रिच्युअल्स करता तांचे कडेन दिवची, जेणे करून रिच्युअल्स करपा खातीर तांकां केन्नाच डिस्टर्बन्स जावचें ना किंवा त्यांचो टायमूय चुकचो ना. पूण हे करता आसतना त्या लोकांनी चावी मेळ्ळी म्हणून ताचो गैरफायदोय करून घेवचो न्ही अशा पद्दतीन हे प्रकरण काणकोणचे डेप्युटी कलेक्टरान हांगासर मिटयल्लें आसा. आपका होटल आया तो 30 साल हो गया होगा. ट्रेडिशनली उस लोगों से वो जा रहे हैं पर्टिकुलर डे. यू कांट स्टॉप क्लोज डायरेक्टली सडन. नाउ यू रियलाइज व्हाई यू नॉट रियलाइज एट दैट टाइम. कॉमा बाबूटा मॅडमाचे आयदार बुधवार माझे ते हे दवर पडटा पानायलो बिडो देवाचे त्या बाजू शास्त्र उठलो हे भरपूर करतो. ये जो पीछे जो मैंने इंस्पेक्शन किया था वो पीछे जो छोटा सा एक आदमी को जाने के लिए ऐसा जगह था वो आपने कंप्लीटली क्लोज किया. We have given a 3 meter road and that is what actually that's our private land. Hotel त्यांचं मातसं ती about access of the Palki road आणि behind एक रोड आसा तो तेंचो ट्रेडिशनली यूज करता फॉर द रिच्युअल. ते मातशे तेंचे डिस्प्यूट जाताले एंड लास्ट टाइम म्हाका दिसता ते विदाउट परमिशन तेमी केल्ल्यान तेंचे ते
demolition केले municipality. Now the Lalit Hotel come up with all the permissions. पण ते फाटल्यान कितें करतना परमिशन घेतले तरी न्ही सम ट्रेडिशनल तेमची वाट आसली त्यो डायरेक्टली बंद केली ते 1/2 मीटर कितें वे आसली आनी त्या पर्टिक्युलरली ते फिशरमॅन कम्युनिटी ते गांवचे लोक तेमचे ते रिच्युअल आसता ते अशे वर्साक एक 3-4 फाटी आसता. सो हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला की ती अशी तूं फिक्स गेट दवरूंक वॉल करूंक शकना. सो मेक अ 1/2 मीटर वॉल एंड मेक अ लॉक कंप्लीट लॉक आतां पुजारी फुड्याक हँड ओवर करपाची बिकॉज सो दॅट इन अ इयर गायज 5 times or 7 times तेमकां ते कित्याक स्पेशली ऑन द हॉलिडे पर्टिक्युलर टायमाक ते पुजारी जाय तेन्ना ते यूज करतलो आनी जाय तेन्ना बंद करतलो. त्या हेजो इंस्ट्रक्शन आमकां दिला फिशरमॅन कम्युनिटीच्या तेमकां लोकांक दिला देर शूड नॉट बी अ मिसयूज ऑफ द गेट म्हळ्यार कितें बेश्टे यो वस अशें जावपाक जायना. एंड आफ्टर डिस्कशन विथ द होल विथ थोडे प्रॉमिनंट लोक आयिल्ले देवस्थानाचे बी लोक आयिल्ले रिपोर्टर आसले PI आसलो मामलेदार आसलो. आफ्टर डिस्कशन द ललित हॉटेल इज अग्रीड टू पुट बिहायंड द गेट फिक्स गेट बाय लॉक एंड द लॉक विल बी हँडेड ओवर टू द पुजारी. कित्याक लागून इश्यू आयलो तेमी ती फाटल्यान ती वाट तेमकां कितें दिसलें तेमचो तेमी प्रपोजल घालें की आमी 3 मीटर एक्सेस रोड दिता म्हणून. सो दे आर नॉट इन दॅट तेमकां ते बाकीच्यो त्यो आमची गांवच्यो त्यो हे उरता त्यो तेमकां त्यो खबर ना आमची रिच्युअल कशी आसता ती. सो तेमी ती फाटल्यान ती बारीकशी वाट आसा फूल कंपाऊंड घाल्ल्यान ते कॉन्फ्लिक्ट सुरू जालें. या तेमी सांगला की आमी ती ओपन करून ती लॉक करून ते हँड ओवर करता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात पावसाचो तांडव चालूच आसा. मार्डोळ शिमेपायण वाठारांत एका घराचेर व्हडलें झाड पडलें जाका लागून 2 गाडयांचे घराचे आनी सामनांचे बरेच लुकसाण जाला. बरे म्हण बरे कोणाक दुखापत जाल्ल्याची म्हायती ना. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळांत धांव घेत घरा वयर पडिल्ले झाड काडले. पळयात पुराय बातमी. दोग जाण आमी रावता हांगा. हे रात्री 4 हे झाड पडले हांगा आनी आमी जवळ जवळ 4 ते 5 वर भितर अडकून फॅमिली 2 फॅमिली भितर अडकून पडल्या. मागीर फायर ब्रिगेड आयले तेंच्यांनी आतां हेल्प केल्या. दुसरें म्हणजे 2 गाडयो आशिल्ले नेवे गाडयो ते डॅमेज जाल्या. जवळ जवळ पत्र्याचे शेडी आशिल्ले खांब आशिल्ले पक्के खांब आशिल्ले ते पडल्या. हांगा जवळ जवळ लाखभराचें लुकसाण जाल्लें आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. शुक्रारा गोंयांत उटंगराचो पावस कायम आशिल्ल्यान सध्याच्या मॉन्सूनाक लागून येवपी आडमेळी आनीक वाडल्यात. भारतीय हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट 5 जुलय मेरेन चालू दवरून आनीक 1 दीस ऑरेंज अलर्ट वाडयला. उटंगराचो पावस आनी खर वारे येवपाचोय अदमास उक्तायला. शुक्रारा गोंयांतल्या कांय वाठारांनी पावसाचें प्रमाण चड आशिल्ल्यान हवामानाक लागून अतिरिक्त समस्या निर्माण जाल्यात. पावस पडपा वांगडा वादळी वाऱ्याक लागून सकयल्या वाठारांनी झाडां पडपाची आनी हुंवार येवपाची भिरांत वाडटली अशी शिटकावणी भारतीय हवामान खात्यान दिल्या. दृश्यमानता उणी जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान आनी रस्त्याचेर हुंवार येवपाची शक्यताय आशिल्ल्यान लोकांक काळजीपूर्वक प्रवास करपाचो सल्लो दिला, खास करून उटंगराच्या पावसाच्या काळात. फुडें पळयल्यार व्यापक येल्लो अलर्ट आतां 10 जुलय मेरेन वाडयला. येता सप्तकात चड व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. पावसाक लागून उष्णतायेंतल्यान कांय प्रमाणात सुटका मेळ्ळ्या. शुक्रारा तापमान उणें जालें आनी शेनवारा अशीच परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा. IMDन चडांत चड 28 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 25 अंश तापमान आसपाचो अदमास उक्तायला. IMDन ऑरेंज अलर्ट 5 जुलय मेरेन वाडयला. घोग्यांनी पावस आनी खर वारे येवपाची शिटकावणी जारी. खर वाऱ्याक लागून झाडां पडप आनी हुंवार येवपाचो धोको. लोकांक सादुरतायेचो सल्लो. येल्लो अलर्ट वाडयला 10 जुलय मेरेन. फुडल्या सप्तकात व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय. पावसाक लागून उष्णतायेंतल्यान सुटका मेळटा.
शेनवारचे चढावत आणि उणे तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आणि 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.